इगंग भाई तुमच्या आज मिनिस्टर हेजे कडेन चेअरमॅन हांगा मिटींग जाली की तुमच्यांनी फाटल्या दिसांनी तो एक तुमकां हे मेळ्ळो तो तुमच्यांनी नाकारलेलो सो कितें जालें एक्झॅक्टली मिटिंगेक? पयलीं गजाल म्हणटा तें हांव आमचे अध्यक्ष कला अकादमीचे चंद्रकांत कवळेकर म्हणजे बाबू कवळेकर आनी म्हाका सकाळीं फोन केलो आनी ताणें विचारलें की मातसो मेळपाक यो आमी उलोवया रॅलीचेर. सो एकंदरीत प्रकरणान एक वरभर आमी ज्या पद्दतीन उलयले तातूंत कला अकादमीचे वेगवेगळे पदाधिकारी जे आशिल्ले आनी तांणी म्हणजे हांवें म्हजी तांकां भुमिका सांगली की खंयच्या भावनेन हांवें तांकां पत्र बरयल्लें आनी तांणी म्हाका खूब एक गजाल सांगून दिसता की तांणी ज्या पद्दतीन हो एकंदरीत विशय मांडपाचो तांणी प्रयत्न केलो कला अकादमीच्या वतीन ते स्टाफ आनी फूल तांचे डायरेक्टर्स आनी सगळे बसून कळ्ळें तुका दीस वॉज व्हेरी हार्ट वॉर्मिंग कळ्ळें तुका. तांणी खंयच्याच तरेची कन्फ्रंटीश भुमिका हें करूं नाशिल्ली आनी म्हजें म्हणणें तांणी मानून घेतलें. ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की कायंडली कॅन यू कन्सिडर युअर रिकन्सिडर युअर डिसिजन. आय सेड नो बिकॉज की तातूंत लेखक म्हणून म्हजी भुमिका आसा कळ्ळें आनी लेखक म्हणून चुकीचो पांयंडो पडचो न्ही फुडें कळ्ळें तुका ह्या खातीर घेतिल्लें. सो त्या खातीर तांणी दे हॅव अग्री टू अमेंड द सर्टन रुल्स म्हणजे जनरल कावन्सिला कडेन बसून कळ्ळें तुका की फुडें कशें हाजे पद्दतीन जावचें न्ही आनी इन टर्म्स ऑफ लेखन कळ्ळें तुका not awarding that the first and second prize but giving an award itself कळ्ळें तुका. तातूंतल्यान तांणी हे अशे तरेचे फुडें रुल्स अमेंड करपाची तांणी तयारी दाखयली म्हणजे ओवरऑल जे मंडळा कडेन जनरल कावन्सिला कडेन सादर चर्चा करून आनी तरी आसतना हांवें ताका सांगलें की हांव थँक्यू सो मच कळ्ळें तुका ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी हाजे फुडारा खातीर करता बट इन टर्म्स ऑफ अ स्पिरीट एंड क्रेडिबिलिटी I will not reconsider my decision. So तांणी तातूंत हें केलें की instead of calling it as the first and the second prize we will call it as an award, we will reconstitute it. ओके हांवें सांगलें तशें जर जालें म्हणजे जर क्रमवारी जर ठरयता तुमी जाल्यार I don't have any issues or nobody would have an issue. My issue is that you are giving somebody a second prize without declaring the first. So either declare it as a only prize or declare the first prize. ओके सो ताजे खातीर तांणी तो त्या पद्दतीन निर्णय घेवपाचो तांणी खुमसूर तेंच्यांनी अशें कित्या खातीर केलें म्हणून तुमकां कितें सांगलें कित्या खातीर केलें सी रुल्स तांणी ते येवूय घेवन येयले की असो पांयंडो अमके अमक्या वर्सा खातीर आशिल्लो कळ्ळें तुका की अमक्या वर्सा दिवनाशिल्ले तमक्या वर्सा दिवनाशिल्ले कळ्ळें तुका बट हाजो अर्थ असो न्ही की हांवें आवाज उखलचो न्ही अशे तरेची परंपरा चलत आयल्या हाजो अर्थ असो न्ही की ती बरोबर कोणे तरी आवाज काडपाकूच जाय आशिल्लो कोणे तरी चॅलेंज करपाक जाय आशिल्लो तो रूल कळ्ळें तुका. सो त्या खातीर आय एम ऑल्सो थँकफूल टू दॅम इन टर्म्स ऑफ दॅट की ज्या पद्दतीन तांणी संवेदनशीलता दाखयली ह्या गजाली कडेन आनी ज्या पद्दतीन ते एक्सेप्ट केलें की बाबा ही चूक जाली ओके आनी ती सुदारपाक जाय. सो म्हाका दिसता की ओवरऑल म्हणजे ज्या पद्दतीन कला अकादमी आनी खास करून बाबू कवळेकरान ज्या पद्दतीन संवेदनशीलता ह्या गजाली कडेन दाखयल्या म्हाका दिसता एज अ कलासक्त मनीस म्हणून कळ्ळें तुका ताका वाखाणपाची गरज आसा. तुमी इनाम आतां हें करतले आपणायतले सी इनाम एज फार एज वॉट दे हॅव सेड की इफ दे डिक्लेअर इट एज द ओनली प्राइज म्हणजे अवॉर्ड देन आय एम रेडी टू एक्सेप्ट कळ्ळें तुका ऑर डिक्लेअर द फर्स्ट प्राइज. Okay, this is the only thing what I have told him. If there is an only prize, okay, then there is no question about it. Or declare the first prize. हांव हो म्हजो युगांक नायक म्हणून पर्सनल व्यक्तिगत हाजेर कांयच ना. म्हजो फक्त विशय आसा की लेखका कडेन हो अन्याय जावपाक जाय आनी फक्त हांवें तांकां सांगिल्लें की फाल्यां जर टॅक्निकल विशया कडेन खंय जाल्लें आज मेरेन तुमी दिग्दर्शना खातीर दिलां तुगेल्या लायटिंगा खातीर दिलां मेकअपा खातीर दिलां सगळ्यां खातीर दिलां फाल्यां जर हांच्या भितर कोणाक दिवनाशिल्ले आज मेरेन सगळी संस्था येतली आशिल्ली प्रोटेस्ट करपा खातीर लेखक हो सॉफ्ट टार्गेट जाता लेखका फाटल्यान उबे रावपी कोण ना पण मागीर तागेले कलबुर्गी गौरी लंकेश कळ्ळें तुका ह्यो सगळ्यो गजाली कित्या खातीर जाता हे सगळे लेखक म्हणून जाता. सो लेखक कॅनॉट बी अ सॉफ्ट टार्गेट कळ्ळें आनी म्हाका एक दिसता की ताणें ही गजाल समजून घेतली आनी ताणें आपूण बदल करपाची ताणें तयारी केली. पॉलिटिकल काय हे काय ना म्हणटा तुमी भितर पॉलिटिकल कितें आहा म्हणटा भितर तुमी सी पॉलिटिकल तुगेल्यो गजाली हातून म्हणजे पॉलिटिकली आशिल्ले म्हणूनच ह्यो गजाली जाल्यो न्ही कळ्ळें तुका. इफ देर वॉज नो वॉयस कळ्ळें तुका
nobody would have called me and we had a discussion on this. Okay. तुमका दुबाव बीन आसा कोणाचेर असो म्हणजे असो पॉलिटिकल कोणाचो हे I don't. I mean, म्हाका दुबाव जर घेवपा इतलो जर हांवें ज्या पद्दतीन सांगिल्लें जाल्यार हांव एकटो येवचोच नाशिल्लो. सो म्हाका फक्त इतलें दिसता की जे परिक्रमाचे सॉरी हाजे परीक्षकांचे जे कलेक्टीव विजडम जे आसा पळय तांणी थोडेशे आपली विवेक दाखोवपाक जाय आशिल्लो आनी नाका आशिल्ल्यो गजाली करपाक जाय.